ನಮಸ್ಕಾರ ಅನುಪಮಾ ಭಟ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಶೆಡ್ರಸ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. लायक फ्रेश बिब म्हणला बिब्याचेक स्पेशल रांदय कोरी आम्याजी हाकपळायचे हांवें एक 2-3 मांडे पियावू सॉल काणू हाफ स्लायस करून शिंदून घेतला. हाफ स्लायस कोरका म्हणना तुमकां कशी जाय तशी कोच्योल जाय जाल्यार कोरयेत. बिब्बो हांव कसो केला म्हळ्यार हुनूत उदकांत घालून ताजे सॉल काणू ऊब कांड व्हरता. पण आतां बिब्बो हांगा ऊब कांड व्हरला मीठ घाला ऊब काडटना तशीची पियावूय सॉल काणू हाफ स्लायस करून दवरला. आतां रांदय नांव कळका न्हू तुमकां बिब्या बुत्ती भारी लायक जाता. आतां हांवें एक 2 चमचे नारलेले तेल हुण केलें आनी ताका एक व्हड 1 चमचे आनी 1 चमचे कोथंबरी जस्ट फ्राय जावच्या सूर जाल्ले म्हणटान पळयाची एक 10-15 मेथी तितल्याची मस्त घालून नजे मेथी तांतूळ घालून पटपट जावन तांबडे जावता गोल्डन कलर आयले कुडले ऑफ करचें. मागीर बुत्ती म्हळ्ळे कुडले ताका एक मासोल जावं हांव व्हड एक वळ्याचे सोय काडला इता म्हळ्यार तितली रूच जाता आमगे ते बारी डिमांड हाका एक 7-8 तिकी कोरका 7-8 बेडगी मिरसांग 7-8 गांवची मिरसांग भाजिली तेल्लां भाजिलेली आनी चिंचांब घालून ताजे मासोल करून दवरच्यो. मस्त नये जावचे नाचे चिक्के खर राबोवका ताजे मासोलू म्हण सुक्या तितले खर न्हय. आतां आमी हें पियाव भाजूया. एक आख्खी चिक्की तेल चड घालका एक 3-4 चमचे नारलेले तेल हुन करता ना हुन जाले कुडले ताका सासम पटपटायता आनी हें आमी शिनून दवरलेले पळय पियाव तांतूळ घालून लायक करून बावोवका. बुत्ती म्हळ्यार पियाव घालून बुत्तीक केन्नाय पियाव बावयल्यार तितले रुच बावोवका म्हळ्यार लायट गोल्डन कलर येवका तितले तांय ते मिडियम उज्जार दवरून समज तांतूळ फ्राय करून घेवका जाल्यार मात ती बुत्ती रुची जाता. आतां आमगेले मासोल पळयाची हांव चिकेची खर केला म्हळ्यार सुक्या तितलेनी न्हय म्हणून गशी बेंदी तितली न्हय कळवा चिक्की खर दवरून मासोल केला. आतां हे मासोलाक घालता आमी बिब्ब ऑलरेडी उब कांड व्हरला बिब्ब आतां घालची नाका विर्ण वता तो कुडको जावन वता. ते देखून आतां पियाव आमी भाजलावय बट शिजू खान तूं मासोल घालो आनी ताका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालें आनी चिके सान उज्जारी मदें मदें एक 2-3 वेळा चाळण घेवका आनी धांकून दवरून एक 7-8 निमिश हो पियाव हे मासलां भितर शिजून येवका. तीक कसला करका म्हळ्यार बिब्बो रांदयक तीखसाण कसला चड करका म्हळ्यार बिब्बो घालतना गोडसाण येता पियावूय तशीची बुत्तीं भितर मागीर गोड जाता. ते देखून चिके तीख मासोल केल्यार परफेक्ट राबतो. आतां पण आमगेले ते पियाव लायक शिजून आयलो. आतां हांव ऊब कांड मीठ घालून ऊब कांड दवरलेलो बिब्बो सोलून दवरलेलो तो हांत भितर घालता आनी हें बिब्बो घालता मागीर मस्त चाळच्या ना जायता म्हळ्यार तो बिब्बो कुडक जावन येता आनी आमकां आतां कसलें ना ऑलरेडी मीठ आसता का बुत्ती भितरय मीठ आसा म्हळ्यार पियावाच्या मसलांतूय मीठ आसा त्या मीठ घालून चड जावचें ना त्या देखून पळोवन घालका. आतां लायक करून एक 2 निमिश चाळण घेता. आतां पण मस्त उदक घालून पातळ करून लायक पिटी जावका हें कळ्ळें. आतां हें पळय चिक्की पळय ग्रेवीशी आसना हें आतां आमी कसो करता म्हळ्यार लायक करून मिक्स करून घेवचें आनी उज्ज सान करच्यो सिम्म दवरचें आनी सान उज्जारी एक 7-8 निमिश मद्दे एक 2 वेळा उगूर चाळका आनी ते लायक करून चिरचिरान घेवका. लायक करून चिरचिरान जेतना लायक परबळीची बिब्या बुत्ती रेडी जाल्या हें चपाती शीत पोळो उंडी शेवई पूरा ಒಟ್ಟು कवचाक सुपर. तुम्ही पूरा जन हें डिश ट्राय करून पळया कशें जाला म्हूण सांगून फीडबॅक दिया. सगळ्यांकय धन्यवाद.